आज खूप म्हाका आनंद जाता की गोंयांत सोमयाग यज्ञ उत्सव गोमंतक आणि सकाळ आणि बरोबरच गोमंतक टीव्ही अशा माध्यमांतल्यान जाता. फुडले 6 दीस हो उत्सव मोठ्या दबाज्यान म्हापशा ह्या शहरांत मनयता. कोणी तरी अशे उत्सव साजरे करपाक फुडें सरपाक जाय, कारण जनकल्याण ह्या हातूंत आसा. इतलेंच न्हय, जो एटमॉस्फियर आसा तो एटमॉस्फियर सुदारपा खातीरूय अशे उत्सव आसा. हांगा लोक नवचंडी करता, शतचंडी करता, सहस्रचंडी अनुष्ठान करता, याग करता, त्याच बरोबर हवनूय करता. मागीर ते 21,000 मोदकांचें हवन आसूं किंवा इतर हवनां आसूं, हे सगळें गोंयांत चालू आसा. पूण सोमयाग यज्ञ उत्सव हो म्हाका दिसता खूब कमी प्रमाणांत गोंयांत चालू आसा. आणि गोमंतकाचे जे सगळे तांचे ओनर्स आसूं, पदाधिकारी आसूं, ह्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हो उत्सव केला. ताजो लाभ सगळे गोंयच्या लोकांनी घेवचो, मुद्दाम हांगा येवन सगळ्यो गोश्टी पळोवच्यो, प्रसाद घेवचो आणि हातूंतल्यान मुखार कितें मेळटलें हाचे पेक्षा भारताक आनी आमचें जे राज्य आसा ताका कितें मेळटलें हाचेर विचार विनिमय करचो. स्वता खातीर कितें मेळटलें हाचो विचार करचो न्हय, कारण हे यागूच अशें आसा की सबंद भारतांत आनी आमच्या राज्यांत परिवर्तन जावपा खातीर, म्हणजे बऱ्यो गोश्टी नियंत्रणांत येवपा खातीर हे सगळ्यो गोश्टी आसता. ताजो लाभ घेवचो अशें नमूद करता. परत एकदां गोमंतक सकाळ आणि गोमंतक टायमचे हांव मनपसून अभिनंदन करता आणि असेच कार्यक्रम त्यांनी प्रेरीत जावन मुखार व्हरचे अशें म्हाका दिसता.